धारबांदोडा वाठारांतल्यो चिऱ्या खणी आनी खणपिटां सामकी भयानक स्थितींत आसा। पावसाक लागून ह्या सगळ्या खणपिटांत उदक भरता जाल्यार ह्याच खणपिटांनी भुरगे न्हावपाक वतात। तो उदकाचो अदमास येनाशिल्ल्यान तांकां आपलो जीव वगडावचो पडटा। अश्यो वायट घडणुको फुडाराक जावच्यो न्हय म्हूण सरकारान धारबांदोड्या वाठारांत आशिल्ल्यो चिऱ्या खणी आनी खणपिटां पुरोवची अशी मागणी धारबांदोडचो सरपंच बालाजी गावसान केल्या। पळय आमी बरीच पयलीं सरकाराक बरोवन कळयल्लें आसा की डेप्युटी कलेक्टराकूय कळयल्लें आसा की ज्यो ह्यो खणी आसा पळय त्यो लोकां खातीर डेंजरस आसा म्हणून। पयलीं कोण कोण थंय चिरे मारून गेले आनी आतां त्यो उदकान भरलेल्यो आसा। एक जप करून थोडे नवे लोक बी आसता पळय तांकां कळना आनी हे भुरगे आतां जे आमी इन्सिडंट आयकता पळय न्हांवपाक वयता मागीर नुस्तें धरपाक वयता त्या हितून ते नाका आशिल्ले इन्सिडंट जाता। तेन्ना म्हाजी सरकाराक विनंती आसा की आमच्या वाठारांत ज्यो खणी आसा पळय त्यो आनी मायनींग पीट आसा ते इन्सिडंट जावचे न्ही पूण हेजेर कितें योग्य ती डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत कारवाई करून ती खंय तरी तेंचे रिस्ट्रिक्शन म्हणजे त्यो खणी खंय तरी पुरोवपाच्यो नाल्यार थंय कितें तरी फेन्सींग करपाचें सरकारा मार्फत जावचें। एरिया वायज आमच्या तेवटे आमच्या पंचायतीन पळयत जाल्यार खूब कडेन जागे आसा आनी आतां ते भुरग्यांकूय खूब एट्रेक्शन जाता की उदक म्हटलें की भुरगे वयता आनी थोड्यांक मागीर पेंवंक कळना मागीर तेंची खोलाय ताका खबर नासता त्या हितून ते नाका आशिल्ले इन्सिडंट जाता ते जावचे न्ही आनी म्हाजी सरकारा कडेन विनंती।